आईची सुवार्ता दोन खबरांमध्ये परजळता. पहिली जेजू विशांतली कीर्त हेरोदू उपारायाच्या कानांत पडता. दुसऱ्यान स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर जेजूक कळीत जाता. पहिली खबर दुसरे खबरेक पूरक जाता आणि दुसरी खबर पहिले खबरेंतले अंत्य सुचयता. हेर उतरांनी सांगचे तर मातेवाचे सुवार्तेंतल्या 4थ्या अध्यायांत जुवांक धरण बंदेंत गला म्हणली खबर ऐकल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो म्हणले आम्ही ऐकला. 17व्या अध्यायांत स्नानीक जुवांच्या मरणा उद्देशी जेजू अशें म्हणतलो, पूण हांव तुमकां सांगता एलिया येदळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आणि तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयला. तशेंच मनशापुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें. म्हणजे स्नानीक जुवांचे मरण जेजूच्या अंत्याक सुचयता वा पूर्व सूचन म्हणले परी आसा. लेवी शास्त्र पुस्तकांतल्या 18व्या आणि 20व्या अध्यायांतली उतरां बहु स्पष्ट तरान अशें सांगतात, तुवें तुज्या बाबाच्या बायलेचें विणगेपण उगडचें न्हय, कित्याक तें तुज्या बाबाचें विणगेपण. जो आपल्या बाबाचे बायलेक आपली बायल करून घेता तो व्यभिचार करता. ताणें आपल्या बाबाचें विणगेपण उगडलां आनी ती निसंतान जावन मरतली. स्नानीक जुवांवन हेंच दाखोवन दिवन जीव दिवचो पडलो. देवाच्या उतरा खातीर देवाचो प्रवादी आपलो जीवच दिता. जेजूच्या कष्ट मरणाक प्रस्तावन जाता.